फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं गोंयची कर येणावळ वर्साक 6 ते 7% वयर वाडना. अशे परिस्थितीक 14% मेरेन कर वाड जमेक धरून वयलें कॉम्पेन्सेशन पयलीं 5 वर्सां राज्याक दिवपाची जीएसटी कायद्यांत तरतूद. अर्थवेवस्था झालिल्ल्यान गोंय तसो दिल्लीतूय तिजोरेक ठणठणाट. 28% जीएसटीचे सामान आनी सेवेवयली जीएसटी सेसांतल्यान राज्यांक ही कॉम्पेन्सेटरी जीएसटी भरपाय येता. मात ऑगस्टा उपरांत केंद्राचें राज्यांक कॉम्पेन्सेशन बंद जालां. गोंयचे ऑक्टोबर आनी डिसेंबर मेळून 500 कोटींचे 2 हप्ते येवपाचे उरल्यात. 2017त 241 कोटी जीएसटी भरपाय मेळिल्ली. 2018त 502 कोटी जीएसटी भरपाय मेळिल्ली. 2019त जीएसटी टार्गेट वाडला, येणावळ मंदावल्या. ऑक्टोबरांतली 280 कोटी जीएसटी भरपाय येवपाची आसा. डिसेंबरांत 200 ते 230 कोटी जीएसटी भरपायेचो अदमास. दोनूय हप्ते आयल्यार गोंयांक बरोबर 480 ते 510 कोटी मेळपाचे. सद्याचे हलाखीचे परिस्थितींत गोंयांक हो मोठो आदार जावपाचो. मात मोदी सरकाराची परिस्थिती ना. बुधवारा 18 तारखेर जीएसटी कावन्सिलाची दिल्ली बसका जाता. 5% मूळ स्लॅब 6 ते 8% करपाचें वारें चल्लां. त्या शिवाय 12% 15 करप आनी 28% जीएसटी खाला आशिल्ल्या सामान आनी सेवांचोय से चालोवपाची तयारी चल्ल्या म्हूण हवा चल्ल्या. तशें जाल्यार 5% स्लॅबांतली ग्रॉसरी आयटम, नित्याचे कपडे आनी फुटवेअर धरून मुळावें सामान म्हारग जातलें. रेस्टॉरंटांनी एकवेळ जेवण खाण म्हारग जावये. राज्याक भरपाय दिवप केंद्राक कायद्यान चुकना. मंदाविल्ले अर्थवेवस्थेत पयसो उबो करूंक मोदी सरकाराक आनीक मार्ग ना. केंद्रीय अर्थमंत्री ह्या कथीत प्रस्तावांचेर अजून तरी सुतोवाच करिना. असले प्रस्ताव कावन्सिलाचे बसकेचे एजेंडांचेर नासतात अकस्मात येवन तांचो निकाल लागपाचो. बाकीच्या राज्यां बरोबर गोंयच्याय पदरांत जीएसटी कॉम्पेन्सेशन पडपाची वेवस्था जातली काय ना तें बुधवारा कळपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.